माथेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर 23 वोळ 1 ते 12. लोकां आनी आपल्या शिसा कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइसेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसेव बसल्यात, म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबां पोरमणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी सोंसू नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लायतीत शे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरन्यो करतात, देखून समोर्तींतले सुत्रां आसलोल्या पेटुलांच्यो वादयो ते लांबोयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणांचे देगेक लायिल्ले गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो स्वातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, टिंट्यार सलाम घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हणून पाचारप हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारची म्हूण आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून उंच काडूं नाकात, कित्याक एकल्याकूच स्वर्गार आसा ताका मात तुमचो बाप म्हणूंक फावो. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक एकलोच तुमचो गुरू म्हळ्यार क्रिस्त. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.